Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आणि आयज ते ZP आसतना हांगा फाउंडेशन स्टोन घातलो हे मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाक लागून आणि आयज ते MLA जाले आणि तेजे आयज इनॉग्रेशन जालें आणि तशेंच आमकां आत्मनिर्भरांतल्यान जे फंड्स येयल्ले तेतूंतल्यान आनी मशिनरी हाडलेली आसा तेतून आनीक मशीन हाडला CCTV आसा सोलर लायट्स आसा आणि ते आमकां सगळे पंचायतीनूय दिसतले प्लस हांगा शेडीनूय दिसतले अशा तरेन आनी बाईन खूबशीं कामां घेतलेली आसा जे RDAन आमी ज्यो फायल्यो घातलेल्यो त्यो पेंडींग उरल्यो पास जाल्यो परत इलेक्शन जालें म्हणून पेंडींग उरला त्या बाईन हातीन घेतलेले आसा तेतूनय बीन आमकां जे दोन आमचे गार्डन्स आसा LIG फाटल्यान आनी 7 नंबरान आज आमच्या रुमडामळ पंचायतीन एक मार्केट कॉम्प्लेक्साचे इनॉग्रेशन केले आमचे जे आता सध्याचे आमदार उल्हास भाई जे आता आसा त्या टायमार ZP आशिल्ले त्या टायमार हो एक प्रपोजल आशिल्लो आमच्या पंचायत तर्फे की हांगा मार्केट कॉम्प्लेक्स घालचें अशें म्हणून सो आयज आमी हे म्हाजे हिसपान एक 5-6 म्हयन्यांनी भाई काम केल्लें आसा न्ही 5-6 म्हयन्यांनी हे मार्केट कॉम्प्लेक्साचो सगळें टेंडर जावन 5-6 म्हयन्या भितर काम आमचें जालें आनी आयज आमी इनॉग्रेशन केलें तशेंच ह्या मार्केटान आमी 32 बारीक 1.5 मिटराची शॉपां केल्या सो लोकांनी आमच्या ज्या गांवांत ट्राफीक प्रॉब्लेम जाता रस्त्यार जे वेंडर्स जे बसता आमी लास्ट टायम जो ड्रायव केलो एनकरेजमेंट ड्रायव तांकां आमी खंय ना खंय एक रिलोकेट करपाक ट्राय करतले म्हटल्यार जे आमचे हांगा स्थानीक आसा तांकां कारण गांवांत जो ट्राफीक कंजेशन जाता लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता त्या खातीर आमचो हो एक बारीकसो इनिशिएटीव आसा सो लोकांनी आमकां एक कॉपरेट करचो अशें हांव मागता आनी उल्हास भाईचे हांव एक आमच्या पंचायती तर्फे एज अ सरपंच म्हणून धन्यवाद म्हणटा तांकां मना कळसून देव बरें कर म्हणटा अशेंच आमकां पंचायतीक येणाऱ्या पंचायतीक सुद्दां असो हेल्प आसचो आनी म्हाका दिसता आमच्या पंचायतीन आनी एक उद्घाटन आतां करपाचें आसा आमी बायट हातांत घेता आमी एक मिक्स वेस्ट मशीन जो आमी कचऱ्या खातीर मिक्स जो कचरो आसता तो हेजो विलोवाट लावपा खातीर एक आमी मशीन घेतला जवळपास 46 लाखाचे तितून सगळे बारीक जे कितें प्लास्टीक या कचरो कितें आसा पळय जो ऑर्गेनीक आनी नॉन ऑर्गेनीक सगळो वेस्ट आसा तो कचरो जो आसा पळय तो बारीक पावडर जाता ते आमी इनॉग्रेशन करपाचें आसा म्हाज्या हिसपान आमच्या टेन्युअरान बाईचो आमकां हातभार आसून म्हाज्या हिसपान आमच्या पंचायतीन जवळपास 5 ते 6 कोटीचो आमचो म्हाज्या हिसपान एक प्रोजेक्ट जाल्लो आसा टोटल आमच्या टेन्युअरा भितर म्हाज्या हिसपान हेज्या फाटलो आमदारान सुद्दां आमच्या पंचायतीन केन्नाच लक्ष घालून नाशिल्लें पण आमचे पंचायत आनी ZP अंडर आमी जे कामां केल्या पळय ती 5 ते 6 करोडा भितर आसतली दवल्ली पंचायतीचे हे मिनी मार्केट कॉम्प्लेक्साचे आज उद्घाटन जाल्ले कडेन हे आमचे जिल्हा पंचायतीच्या फंड्सांसून हे बांदले कडेन आसा जेन्ना हांव जिल्हा पंचायतीचो मेंबर आसलो त्या टायमार हांवें ते एक प्रपोज केल्लें हे मिनी बांदपा खातीर कारण म्हणजे आमकां जिल्हा पंचायतीक 15 लाखां सकयल काम करचें पडटा त्या खातीर एक मिनी करचें पडलें एक्चुअली हांगा बरें मोठें मार्केट जावपाक जाय आसलेलें तरी आसतना एक बरी गजाल की हांगासले कांय ना म्हणल्यार आतां 32 तरी लोक 32 लोक हांगासर बसून आपलो धंदो करपाक शकता आमी खूब कडेन पळयता की रस्त्या सायडीचे लोक बसता भाजी घेवन नुस्तें घेवन तेन्ना ट्राफीक जाम जाता लोक रस्त्याचेर रावन किंवा ते म्हाल घेता आनी म्हाका अशें दिसलें की प्रत्येक पंचायतीन अशें मार्केट कॉम्प्लेक्स आसपाक जाय आयज रुमडामळ ढवली पंचायतीन जाला हेजे पेक्षा आनी मोठें जावपाक जाय त्या खातीर प्रयत्न जावपाक जाय म्हणजे जे कितें रस्त्याचेर बसता ते सगळे एके कडेन बसून लोकांकूय एके कडेन सामान सगळें मेळटा अशें जावपाक जाय दुसरी गोष्ट म्हटल्यार बाकीचे पंचायतींनी जावं दवर्ली पंचायत आहा आकेबाज पंचायत आहा जावं आमची नावेली तळावली हेय पंचायतीन असो जागो सोदलो आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स जर बरो एक स्पॉट जर तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार थंय सुद्दां अशेंच मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाक म्हाजो सदांच सहकार आसतलो कारण जशे जशे लोकवस्ती वाडटा जशे सगळे लोकांचे गरजो वाडटा तशें मार्केट कॉम्प्लेक्स ही खूब गरजेची आसा मडगांव जशें SPD मार्केट आहा सगळे तरेचे लोक तेंचे लोकांक कित कडेन सगळे वस्तू मेळटा तशें सुद्दां पंचायतीन जावपाक जाय फक्त पंचायतीचें काम कितें पंचायतीन एक जागो आयडेंटिफाय करपाक जाय फुडले आमी MLA म्हणून जर सरकारासून पयशे हाडपाचें काम आमी बांदून दिवपाचें काम आमचें आसता पूण खंय तरी जागो अवेलेबल करून दिवपाक जाय रुमडामळ पंचायतीन जागो अवेलेबल करून दिलो हांव तांकां शाबासकी तेंच्यांनी म्हाका दिसता आमच्या नावेली मतदारसंघांनी बरें उदाहरण घालून दिलां की सगळे आमचे 7वी पंच एकठांय रावन सगळे भेदभाव न करता काम करता बरें तेंच्यांनी गार्बेजीचो इश्यू आहा तो सॉल्व केल्ले कडेन आसा आतां आमदार म्हणून जेन्ना हांव पळयता प्रत्येक पंचायतीन गार्बेजीचे खूब इश्यू आसता
पूण म्हाका रुमडांबळ पंचायतीचे गार्बेजीचें टेन्शन ना, कारण तेंच्यांनी ऑलरेडी डोर टू डोर कलेक्शन करता आनी ते डिस्पोज करपाक मशिनरी बी सगळे हाडले कडेन आहा. सरकारान तांकां सगळे पंचायतींक पयशे दिल्या, पूण तो पयशे कशे यूज करप आनी तो टायमा भितर करप हें जर उदाहरण आहा तें रुमडांबळ पंचायती कडून शिकपाचें, कारण तेंच्यांनी टायमा भितर सगळें केल्लें.